रिस्पेक्टेड हॉनरेबल हायकोर्टान जे मॅटर जे आसा हे 1 तारखेक हियरींग जावपाचें आसा. ऑलमोस्ट टायम सोंपलेलो गव्हर्मेंटाचो आसा. ताका लागून जे नॉमिनेशन हे भरपाचें आहा हे लास्ट डेट म्हणटा ते 28 तारीख आसा. आयज हांव गृहीत धरूं शकना, पूण एक हांव प्रत्येक जो नॉमिनेशन जो कोण BJPचो भरता आतां आनी काँग्रेसचे BJPची टिकेट जी दिल्लेली आहा खंयच्या कॅन्डिडेटाक तांकां हांव एक सांगूंकसो करता की एक महत्वाचो भाग म्हणजे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन जो मनीस डिस्क्वॉलिफाय जावपाचो आहा किंवा जावपाचो ना, पूण हे जो ह्युमिनिटी ह्या नात्यान जो BJPचो कॅन्डिडेट जो डिस्क्वॉलिफाय जावपाची शक्यता आहा जाल्यार तेणी पयलींच एक स्वताहून इंडिपेंडंट फॉर्म भरपाची अशी गरज आसा. कारण जर डिस्क्वॉलिफाय जर जालो तो मनीस फाल्यां सकाळीं ताका हो 100% हो भायर पडटलो. डिस्क्वॉलिफाय जालो जाल्यार BJPसून जर डिस्क्वॉलिफाय जालो जाल्यार तो 100% भायर पडटलो. आनी इंडिपेंडंट जर तेणी वांगडाच जर भरले आपूण इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट जर आसा म्हणून तर इंडिपेंडंट ह्या नात्यान तो उरतलो आनी फुडें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूं शकता.